हांव निलिमा जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर बिचोले। आमी आतां सगळ्यांक खबरूच आसा की आतां आमचो पावसाळो सोंपलो आनी रबी सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आमी खुबशी तरेची भाजी हांगा आमच्या जोनल एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान दिल्ली आसा। ना म्हणल्यार 21 किलो सुमार आमी हांगासरल्यान लोकांक फार्मरांक शेतभाजी दिल्ली आसा तरेकवार। तर प्लस आमी तांकां कस्टम सर्विसाक म्हणून ट्रॅक्टर आमी दिल्लो आसा, तो बी 50% सबसिडीचेर दिल्लो आसा खणपाक तांकां, शेत खणोंक लागून भाजी लावपाक तांकां। आनी आतां आमी जी प्रायवेट नर्सरी आमच्या बिचोले अख्ख्या बिचोले तालुक्यान 5 प्रायवेट नर्सरी आसा तांकां सिडलिंग्स रेस करूंक लायल्या, टमाटाची, चिलीची आनी काळंगां म्हणटा वॉटरमेलन तेजी। आनी ही सिडलिंग्स प्लस आमी 1.5 लाख सुमार सिडलिंग्स जातली सगळी मेळोन आनी ती परत आमच्या बिचोले तालुक्यान आनी जे आमचे सायडीचे गांव आसा म्हणजे वाळपय आसा नाजाल्यार पेडण्या हे गांवांचे फार्मर जे आसा पळय तांकांय बी दितली, म्हणजे तिसवाडीचे सुद्दां तेंच्यांनी व्हरत। आनी अख्खे आमचे पुरे अशें म्हणना म्हणल्यार आमची आतां सगळी साखळे पल्सीस आनी हे सुद्दां मेळोन भाजी आनी पल्सीसाच्या अंडर टोटल आमची भाजयेची लागवडे खाली एक 250 हेक्टर सुमार ह्या वर्सा भाजी येतली। दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारात सध्या मिरसांग आणि भाजी लागवडीच्या कामांची लगबग चालू झाल्या। दिवचल तालुक्यातल्या साळ, मेणकुरे, धुमाशे, पिळगांव, मये, बोड्ड्या आणि हेर कांय वाठारात दर वर्सा रब्बी हंगामात मिरसांग आणि भाजयेची लागवड करतात। चडशे कडेन जमिनीची मशागत करून कांय जाणांनी भाजयेचे मळे तयार केल्यात, कांय कडेन भाजयेचे मळे फुलपाकय लागल्यात, जाल्यार चडशा शेतकारांनी मिरसांगेची रोपां रुजत घातल्यात। मिरसांगांची रोपां वयर सरतकीच सादारण 15 दिसांनी मिरसांगांच्या लागवडीची कामां सुरू जातली असो अदमास आसा। दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालया कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अंदू दिवचल तालुक्यात 250 परस चड हेक्टर जमीन मिरसांग आनी भाजी लागवडी खाला येतली अशें कळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।